सर आयज काँग्रेसीची तिकेट डिक्लेअर जाल्लेली आसा आनी तुमी सिटींग MP आशिल्ले सावथाच्यान, सो आयज कॅप्टन विराटूक तिकेट दिल्यात, सो तुमचें रिएक्शन कितें हाचेर? हांव इंटरेस्टेड आहा म्हणून हांवें सांगिल्लें लास्ट टायम हे लिमांड फावटी म्हाका तिकेट दिल्या बसपा खोशी आहा, तिकेट दिवंक ना. सो आय एम लिटल डिसअपॉइंटेड एंड नॉट हर्ट. I had my long tenure in politics. I've been elected 10 times, 4 times I was MP. People know me. I have done people's work. I have done work for the state, for the country, and especially for my constituency. Now, party has given somebody else. Okay, what to do? सर तुम्ही आता पार्टीक सावथाक कॅन्डिडेट तुम्ही तसोच तुमचो काँग्रेस सपोर्ट आसलो तसोच तुम्ही ताका विराटूक सपोर्ट करतले एज युजुअल? I will support Congress. Let us see. ओके. सो तुम्ही फायट कशी पळयता सर? एका सायडीन BJPची लेडीज कॅन्डिडेट आसा, आतां पळयत जाल्यार ते म्हाका लेडीज जेंट म्हाका लागना. BJP आनी काँग्रेस तो कोण आहा ते आमकां इम्पॉर्टंट. सो म्हाका नो लेडी जेंट कास्ट म्हाका लागोना. You say there's one person from BJP, she happened to be a lady, and one person from Congress. That's all. हय. सर तुमकां कितलो चान्स असो दिसता काँग्रेसी जिखपाक? कित्याक काँग्रेसीचे ना आतां उलयना न्ही, चोवपाक जाय न्ही. भोंवना आसूं कशें करतलें कितली चान्स आहा तें. हय हय हय. गेले ते फावटी हांव बसलोलो आनी 20 दिसांनी जिखिल्लो तो 7 दीन. आज दिलो तो दुसरो. लेट अस वेट एंड सी. सो तुमकां दिलेल्या शुअर विन जातलो अशें म्हणटा तुमी? सगळीं म्हणटाले न्ही तुका दिल्यार शुअर जिखता म्हणून. आतां वोटींग जातरी कावंट करतरी कळटो न्ही. सो तुमी आतां प्रचाराक बी येतले तुमी मुखार दिसतले आमकां? वतलो चड करून वतलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.